Hello everyone, welcome to Videsh classes. So आज या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन पार्ट ऑफ प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर एक व्हिडिओ ऑलरेडी हांवें अपलोड केला ऑफ इंग्लिश आनी कोंकणीचो. जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार तो पळयात व्हिडिओ. आनी सो प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर यो जो फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्काक येयल्लो. सो टोटल आमी कोंकणीचे 10 आनी इंग्लिश ग्रॅमर अंडर 20 MCQ जे आसले ते सॉल्व केल्याच. सो आता नेक्स्ट ह्या व्हिडिओन आमी टोटल 10 MCQs पळयतले जे न्यूमरिकल एबिलिटीचे अंडर त्या पेपराक येयल्ले ते. ओके, सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट MCQ 0.87 इज इक्वल टू डॅश. सो हांगासर तुमकां ऑप्शन तुमी जर पळयलो जाल्यार तुमकां कळटलें की पर्संटेज फॉर्मान तुमकां कन्वर्ट करपाक जाय ह्या नंबराक. सो 0.87 ओके, सो मल्टिप्लाय बाय तुमी डायरेक्टली कितें करतले 100 करतले. जर तुमकां इन द फॉर्म ऑफ पर्संटेज सांगले जाल्यार 0.87 म्हणजे खंयचोय नंबर दिला ताका मल्टिप्लाय बाय 100 करात. आता डेसिमल्स आसा हांगासर आनी हांगा नंबर ऑफ झिरोज पळय आसा. कितले नंबर ऑफ झिरोज आसा 2. सो डेसिमल हो जो आसा पळय 2 नंबर फुडें धुकलाच. कळ्ळें? जेन्ना मल्टिप्लाय करतले तेन्ना 2 नंबर फुडें धुकलतले. सो हांगासर 1 2. सो 0.87 मागीर पॉयंट फुडें आनी नंबर ना न्हू म्हणून 0. सो हांगासर पर्संटेज कन्वर्ट करतले जाल्यार असो मल्टिप्लाय बाय 100 करप. सो तुमचो आन्सर जो आसा 87% येतलो. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी नेक्स्ट MCQ. इफ द 2/7 part of a certain sum is donated and 1/4 part was spent on education, then the balance amount will be. ओके, सो आता कंडिशन कितें दिला 2/7 part of certain sum is donated. सो इतलो पार्ट ह्यो डोनेट केला. सो 2/7 part हो डोनेट केला आणि 1/4 part was spent on education. सो 1/4 part हो आसा तो स्पेंड केला ऑन एज्युकेशन. आता फायंड आउट कितें करूंक सांगला देन द बॅलन्स अमाउंट वील बी. सो बॅलन्स कितलो उरला आसतलो. ओके, सो आता फर्स्ट आमकां टोटल पयली अमाउंट कितलो आहा तो खबर आसपाक जाय. सो तोच खबर ना. सो त्या खातीर कितें करात हे दोनूय जे स्पेंड केल्या पळय अमाउंट ह्योय स्पेंड केला हो एक स्पेंड केला. हाचो मिनींग कितें आता कितलो तरी एक अमाउंट आसा तेंच्या कडेन. ओके, सो एक अमाउंट आसा तो तेणी सपोज एग्जाम्पल 100 रुपीज आसा. 100 2/7 part ह्यो स्पेंड केलो डोनेट केलो. ओके, 2/7 part ह्यो डोनेट केलो. 1/4 part ह्यो हेजो एज्युकेशनाक दवरलो. सो 100 कितलो पार्ट आतां उरला. सो बॅलन्स कितलो उरला हें आमकां फायंड करपाक जाय. कळ्ळें? सो हो एक पार्ट डोनेट जालो, हो एक पार्ट एज्युकेशनाक स्पेंड केलो. आतां कितलो उरला तो आमकां काडपाक जाय. सो कितें करतले हे दोन्ही स्पेंड केल्या पळय ते एड कराच. कित्याक दोन्ही ते खर्च जाले न्हू. सो आतां हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय कराच. 2 4 जा 8 प्लस 1 7 जा 7 7 4 जा 28. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 4 जा 8 1 7 जा 7 7 4 जा 28. सो 8 + 7 15 अपॉन 28. ओके, सो आतां हांगासर तुमी पळोवंक शकता की इतलो पार्ट ह्यो जो आसा तो कितें जाला आसा तो स्पेंड जाला. सो आतां हांगासर कितें करतले तुमकां डायरेक्ट एक मेथड दाखयता पळयच. सो हांगासर टोटल कितलो आसा 28 आसा. ओके, 28 कितले स्पेंड केले 15 स्पेंड केले. ओके, सो तो डायरेक्टली तुमी 28 15 काडाच. कितलो उरलो 13 उरलो. ओके, सो टोटल पार्ट कितलो आसा 28 आसा. सो 15 तेणी डोनेट आनी एज्युकेशन दोन्ही पार्ट मेळून इतलो जाल्लो. टोटल कितलो आसलो 28. हे क्रॉस मल्टिप्लाय करून आमकां मेळटले. सो 28 15 काडाच 13 उरलो. हो पार्ट उरला तेंचो कितल्यांतलो 28. ओके, सो यू कॅन सी हियर बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी नेक्स्ट. Roma had 584 red, 287 blue, 846 green marbles. सो तेच्याकडे मार्बल्स रेड कलर आसा, ब्लू कलर आनी ग्रीन मार्बल्स आसा. द टोटल नंबर ऑफ मार्बल पॉजेस बाय रोमा आर. सो तुमकां फायंड आउट फक्त करूंक जाय टोटल नंबर. आता टोटल नंबर कशें फायंड आउट करतले सगळे प्लस कराच. 584 हे रेड, 287 हे ब्लू, 846 हे ग्रीन. सो तुमकां हांगासर खंयच्या मार्बलाची प्रोबेबिलिटी फायंड आउट करूंक सांगूंक ना. डायरेक्टली सांगल्यार टोटल नंबर ऑफ मार्बल. सो प्लस कराच. 4 आणि 7 11 11 आणि 6 17 1 8 आणि 1 9 9 8 17 प्लस 4 21 5 2 7 7 2 9 9 आणि 8. सो 1 7 1 7. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो तुमकां फक्त हांगासर प्लस करपाक जाय टोटल नंबर. ओके, ओके, सो नेक्स्ट MCQ. Very important questions.
सो हितून जर अशें कंडिशन तुमकां प्रॉब्लमा येयली, ओके, सो मल्टिप्लाय प्लस डिविजन मायनस, ओके, सो अशी टायप येयली जाल्यार हो एक रूल याद दवरच, बॉडमास. ओके, सो बॉडमासाचो फूल फॉर्म कितें, ब्रॅकेट ओपन, डिविजन, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रॅक्शन. सो सदांच ह्या फॉर्मेटान तुमकां स्टार्ट करपाक जाय. पयलीं ब्रॅकेट ओपन करपाक जाय, ब्रॅकेट हांगासर ना. मागीर नेक्स्ट डिविजन करतले, ओके, एज पर रूल डिविजन. सो हें एज इट इज दवराच, एज पर रूल या. सो डिविजन हांगा आसा, सो फर्स्ट डिवायड कराच. सो 5 into 8 प्लस 8 4 जा, सो 4 येयलो. मागीर मल्टिप्लिकेशन कराच, 40 प्लस 4. मागीर एडिशन, 40 प्लस 4 44. ओके, सो सबट्रॅक्शन काय ना हितून. सो एज पर हे जे कितें तुमकां पयलीं मेळटलें पळय हितूंतले ते फर्स्ट करपाक जाय. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी नेक्स्ट वन मोर सिमिलर टायप क्वेश्चन. सो अशें जर क्वेश्चन आहा जाल्यार बॉडमास रूल लागतलो. सो ब्रॅकेट ओपन, पयलीं ब्रॅकेट ओपन कराच. ओके, 5 15 जा 75, 325 75 प्लस 150. ओके, नेक्स्ट डिविजन ना भितून, मल्टिप्लिकेशन आहे. सो मल्टिप्लिकेशन जालें इन द ब्रॅकेट ओनली. मागीर एडिशन. ओके, सो आतां हांगासर 75. सो ह्यो मायनस आसा, हो प्लस आसा, मायनस प्लस मायनस, सो कितलो येयलो 75 येयलो. ओके, ग्रेटर नंबर सायन कितें प्लस. सो 75 75 150. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हो रूल फॉलो अप कराच, बॉडमास. Okay, next MCQ. Rohan scored 644 marks out of 700 in the final exam. What is his percentage for the exam? So Rohanan score केला 644 marks. So 644 marks तिने score केला out of 700. 700 आंतले तेका 644 पडले. आमकां फायंड करूंक जाय पर्संटेज. सो पर्संटेज फायंड करतले जाल्यार मल्टिप्लाय बाय 100 करपाक जाय. सो हो एक 0 गेलो, हो एक 0 गेलो. सो कितलो उरलो 644 into 1 कितलो 644 डिवायड बाय 7. सो 7 आणि 644 असं करायचं. सो 7च्या टेबलान 6 यूज होना, 2 डिजिट येतलो 64. 7च्या टेबलान 64 येना, पण बिलो नंबर 63 येता. कितले जा 7 9 जा 63. सो 1 उरलो 14. सो 9 तुमकां स्टार्टिंगूच दिलो, हांगा पळोवंक शकता 9 एकच कडेन. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन जातलो. तुमकां जर जाय फुडले तुमी करूंक शकता, कित्याक 9 जर 2 कडेन आसलो जाल्यार तुमकां करपाचें पडटलें. सो 7 2 जा 14. सो पर्संटेज जी आसा ती 92% येतली. Okay, see next important question. A train travels 180 kilometers in 2 hours with a certain speed. How many kilometers it will travel in 7 hours with the same speed? आता जर तुम्ही प्रॉब्लेम रीड केले हे तुमकां कळ्ळें, डिस्टन्स, टायम आणि स्पीड रिलेटेड दिला. ओके, सो फॉर्म्युला जो आसा स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टायम. ओके, नाजाल्यार तुम्ही असो फॉर्म्युला बरोवंक शकता, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टायम. ओके, सो आता फर्स्ट तुमकां खबर आसपाक जाय डिस्टन्स हो मेजर करता तो युनिट कितें. सो डिस्टन्साचो युनिट किलोमिटर, स्पीडाचो किलोमिटर पर आवर आणि टायमाचो आवर्स मिनट्स. ओके, सो कितें दिता ते. सो आता फर्स्ट हितून पळयात, ट्रेन ट्रॅवल्स 180 किलोमिटर्स इन 2 hours. सो 180 किलोमिटर्स दिला म्हणजे हो कितें दिलो डिस्टन्स. 2 hours म्हणजे कितें दिलो टायम विथ अ सर्टन स्पीड. सो स्पीड सांगूंक ना, फर्स्ट आमी हेजी स्पीड फायंड करूया. सो स्पीड जो फॉर्म्युला 180 डिस्टन्स 180 टायम 2. सो स्पीड जी आसतली पळय 90 किलोमीटर पर आवर आसतली. ओके, सो हें एक कंडिशन जालें. हाऊ मेनी किलोमीटर इट वील ट्रॅवल इन 7 hours. सो आमकां कितें फायंड करूंक सांगला, कितले किलोमीटर चलतली. सेकंड कंडिशन आमकां डिस्टन्स फायंड करूंक सांगला, हाऊ मेनी किलोमिटर्स म्हणजे डिस्टन्स फायंड करूंक सांगला. इट वील ट्रॅवल इन 7 hours. सो टायम दिला आमकां 7 hours विथ द सेम स्पीड. सेम स्पीड म्हणजे कितली स्पीड आमी काडल्या ती कितली 19 किलोमीटर पर आवर. द सेम फॉर्म्युला पुट कराच. आता फायंड कितें करूंक जाय डिस्टन्स. ओके, डिस्टन्साचो फॉर्म्युला स्पीड इंटू टायम. सो स्पीड इंटू टायम. सो 90 into 7. सो हांगासर 90 into 7 कितें येतलो 630 किलोमीटर. ओके, सो डिस्टन्स जो आसा तो 630 किलोमीटर जातलो. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
सो जेन्ना स्पीड डिस्टन्स टायम रिलेटेड येतलो फर्स्ट हे आयडेंटिफाय कराच युनिट्स तेंचे.